आमी जेजून सांगलेली काणी विशीं आमी आयकता. जेजू जावन आसा तो शेतकामती आनी बरें बी शेतांत लायता, शेतांत आनी जमनीर लायता. सो जेजू शेतकामती बी जावन आसा, जेजूचें देवाचें उतर, आनी जमीन जावन आसा 4 तरेची जमीन तो आमकां सुवर्तमानान सांगता. एक जमीन जे बी वाटेर उडयता, ते वाटेर उडयल्लें बी सुकणीं येवन खातात. दुसरें बी खोडपाचेर पडटा, माती जाय नासलेली, चड माती नासलेली, रोखडेंच तें बी उपजता आनी गरमेन मरता. तिसरें कांट्यांनी आनी व्हडल्या झाडां मदें पडोन उपजना. आनी चवथें बी सुफळ जमनीर मातयेचेर पडटा आनी ते बरे भाशेन किर्लोता आनी झाड जाता आनी फळ दिता. तरी जमीन जावन आसा आमचीं काळजां आनी मनां. आनी हें देवाचें उतर आमची जमीन, माती, काळीज देवाचे उतराक स्विकारूंक तयार आसा जाल्यार ते आमच्या जिवितांत सुफळदायक जाता, आमच्या जिविताक अर्थ दिता. तर हे काम कशे भाशेन माती तयार करूंक जाय, काळीज तयार जावंक जाय, मन तयार करूंक जाय, तें सांतिनास मांद्रिजा ह्या गांवांत 1 वर्स रावता. आनी थंयसर निदिदी आसना करून, रोजार मागणें करून, मीस भेटोवन, हॉस्पिटलांत लोकांची सेवा करून तें वर्स देवाच्या उतराचेर मनन करून ताका देवाक कितें जाय ताच्या जिवितांतल्यान अशें तो आपले 5 वरां दिसाक तो सारता.